मोगाच्यानो सांजुदाचे पुनशेत पक्षी केरे बाप मेलविनाचे प्रणाम. ऑक्टोबर महिनो ह्या पुंतळाक परबेचो म्हयनो. ऑक्टोबराच्या 28 तारखेक ह्या पुंतळाची दबाजी परब आमी आचरण करता. ह्या दिशेन ह्या पुंतळार ऑक्टोबर म्हयन्यान भोव जायतीं आत्मीक कार्य भक्तिकां खातीर आमी हांगासर आसा करता. ऑक्टोबराच्या 11, 12 आनी 13 तारखेर हांगासर 3 दिसांची रितीर आसा. सकाळी 9 तावन सांजेर 5 वरां पर्यंत हांगासर रितीर आसा. आनी तशेंच ही रितीर दितात मनादी बाप पियूस डिसोजा शिवमोग्गा तशेंच ताचो पंगड व्हडा संख्येन हे रितीरेन वांटेली जावन आत्मीक बरेपण जोडूंक तुमकां आपोवणें दिता. ऑक्टोबराच्या 14 तारखेर हांगासर जागरणाची रात आसा. ऑक्टोबराच्या 14 तारखेर शेनवारा सांजेर 7 तावन आयतारा सकाळी 6 वरां पर्यंत ही जागरणाची रात आमी आसा केल्या. ह्या राती जागे रावून देवा लागीं मागणी करूंक आनी देवाची कृपा आनी बेसांवां जोडूंक आमी प्रतिरितीन त्या दिसा आमी प्रयत्न करता. ह्या दिशेन ही रात भुरग्यां खातीर, युवा जाणां खातीर तशेंच विविध रितींनी कश्टतेल्या सर्व मनशां कुळा खातीर प्रतिरितीन भक्तिकां खातीर आसा केल्या. देखून व्हडा संख्यान ह्या जागरणाची राती जागरण करून मागणी करूंक आनी ह्या मुखांत सुमयाची बेसांवां जोडूंक तुमकां आपोवणें दिता. व्हडा संख्यान ह्या 3 दिसांच्या रितीरेन तशेंच जागरणाच्या राती वांटेली जावन आत्मीक बेसांवां जोडून घेवंक तुमकां आपोवणें दिता. देव बरें करूं.